एकाच कुटुंबातल्या दोग जाणांक आमी कॅबिनेट मंत्रीपद दिवंक शकनात। सरकारांतल्या 3 बायलां आमदारांचो हातूंत आस्पाव आसा, कारण दोगांचे गोव मंत्रिमंडळांत आसात, म्हणून हे शक्य ना। पूण येता ते 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत आमची भाजपाची 13ची 13 बायलां भोवमतान वेंचून येतली, असो विश्वास खासदार सदानंद तानावडेन पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उक्तायला। फुडल्या हातून 13 महिला रिझर्व जातल्यो, म्हणजे रिझर्वेशन सीट। आता पळय, आयकून घे, कशें आसता की एका कॅबिनेटा भितर एखादो जर घरान दोन तूं दितलो कॅबिनेट मिनिस्ट्री, तो पयलो प्रश्न आसा। आमची जेनिफर लास्ट टायम कॅबिनेट मिनिस्टर आशिल्ली, काम केलें काय करुना, हांगा बशिल्ले सगळे जाण कॅपेबल आसात, सगळ्यो मिनिस्ट्री सांबाळपाक शकतात। आनी त्यामुळे इंडिपेंडंटली तुमी प्रश्न विचारच्या पयलीं हांव सांगतात, बऱ्याच जाणांक दिसतलें की तेंच्यो घोव आसा म्हणून निवडून अशें ना। शी इज ऑल्सो कॅपेबल। तिका जर एखादी फायल जर वाचपाक जाय जाल्यार ती वचून घरा विचारची ना, ती कॅपेबल आसा। तिका जर सांगलें फायल वाच आनी डिसिजन घे, ती डिसिजन घेवं शकता। तिका सांगलें ती डिसिजन घेवं शकता। दे आर कॅपेबल महिला। स्वताच्या त्या आसतना स्वताच्या घरातली थोडीशी मदत लागताच, पण एखादें डिसिजन घेवपाक दुसऱ्याक वचून विचारपाचें ना, ती कॅपॅसिटी त्या तिगाय भितर आसा। हांव अशें म्हणटा की भारतीय जनता पार्टी सगळ्या महिला भितर आसा। तेन्ना 13 जेन्ना रिजर्वेशन येयलें तेन्ना तुका सक्षम महिला समोर आसतल्यो, इतली हांव तुका गॅरंटी दिता। आनी त्यामुळे सक्षम करपाचें काम भारतीय जनता पार्टीन ऑर्गनायझेशनच्या लेवलचेर केल्लें आसा। इट इज अ चॅलेंज। फायनली कित्याक तुमी कित्याक दिली ना तिकीट असोय प्रश्न विचारले, तुमी प्रश्न विचारले, हांव उत्तर दिता तुमकां। कारण त्या वेळाचेर विनेबिलिटी ही क्रायटेरिया आसता, आनी एखाद्या मतदारसंघा भितर जर विनेबल जर मेल आसत जाल्यार दिवं जाय। पण आतां जे वेळार रिजर्वेशन जेन्ना जातलें तेन्ना थंय महिलाच आसतली, त्यामुळे वी वील कंपेर अवर महिला विथ अदर पॉलिटिकल पार्टी महिला। आनी त्यामुळे 13 महिला आमच्यो सक्षम महिला उमेदवार डेफिनेटली आसतले। म्हाका पूर्ण विश्वास आसा 13तल्यो 13 महिला आमच्यो निवडून येतल्यो, इतल्यो आमच्यो कॅपेबल महिला आसात।